कितले कोट झाले टोटल? गेट केले 7-8 किलो झाला असता न्ही. हे कित्या खातीर एक्चुअली कटिंग काढल्या तुम्ही आता? पोल पडलो हां. ब्रॉड मॅनाची वायर लागली गाडी हां ओल्ड अँड मस्त पोल हे घातलं हां पडलो काढतात सगळे करता. हे पोल यूज असले काय सध्या युजान नाही ना यूज नाही सगळं न्यू घातल्या न्हू. खंयचे खंयचे स्मार्ट सिटीचे घातले आता हे आता ओल्ड पोल आता सगळं काढतात काडटा आणि केबलूय कट केले. काढचेच पडतात ते. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयज परतून येता एक्शन सुरू केली आसा ती म्हटल्यार 2-3 दीस पयलीं डॉन बॉस्को स्कुलाच्या भायर हांगासर एक इलेक्ट्रीक पोल जो युजान नासलो तो पडलेलो आनी हांगासर एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आशिल्ले. ताका लागून आयज पणजे हांगासर फार्मासी कॉलेजच्या लागसराक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे पोल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे पोल युजान ना ते पोल सुद्दां तेंच्यांनी कटिंग करपाक सुरवात केली आसा. त्या भायर जे तेचेर जे वायफायचे केबल आसले ते कट केल्या आनी जवळपास अजून पर्यंत 7 पोल काडलेले आसा. अशा तरेची सध्या पणजेंत कारवाय तेंच्यांनी सुरवात केलेली आसा. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश राव.